नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार। दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्तिका कोटकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। लग्नाच्या आयज दाखोवन फोंडेच्या एके चलयेचेर केलो लैंगीक अत्याचार, एकल्याक अटक, फुडलो तपास सुरू। कुचेली कोमुनिदाद जमनीतले प्लॉट बेकायदेशीरपणान विकपाच्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन रवी चव्हाणाक केली अटक। प्लॉट विकून 38,49,000 रुपया घेतिल्ल्याचे दुबावितांचेर आरोप। सरकारी नोकरेच्या आयज दाखोवन लोकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घाल्ले। पूजा नायकाक जामीन मंजूर। पूजा आड म्हाड्डो दिवचल पर्वरे पुलीस स्टेशनात दाखल जाल्ले गुन्यांव। कुडचडे उजो पालोवपी दळाची लँडलायन टेलिफोन सेवा फाटले 4 म्हयने सावन बंद। कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी BSNL कार्यालयात पत्र बरोवन थकलो। आता तरी दखल घेवची म्हणून उजो पालोवपी दळाचो अधिकाऱ्यांची मागणी। रातची लाऊडस्पीकरांचेर घाल्ली बंदी तात्पुरती केली स्थगीत। मात खासगी मळाचेर पंचायत किंवा नगरपालिकेची घेवची पडटली परवानगी। आदेश जारी। आणि पेळगांवच्या शेतकऱ्यांचे रस्तो बंद, आंदोलन चालूच। मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन आंदोलन दवरतले चालूच, शेतकऱ्यांची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। फोंडेच्या 22 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात दिव्येश संतोष सोडणकर हाका पुलिसांनी अटक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण संबंधित चली आणि दिव्येश हांचे मदीं प्रेम संबंध आशिल्ले आणि दिव्येशान ते चलयेक लग्नाचे आश्वासन दिवन तिचेर लैंगीक अत्याचार केले। ह्या प्रकरणात संबंधित चलयेन पुलिशेंत कागाळ केले उपरांत पुलिशेन ताका रितसर अटक केली। आमी फोंडे आसा जे जाग्यार एक फोंडेची चली 22 वर्सां चलयेचेर सालसेत करमणीचो एकट्या भुरग्यांक लैंगीक अत्याचार सुरू केल्ले आनी काल तेजेर तक्रार नोंद जाली फोंड्यां आनी तेका फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा। हो भुरगो जावन आसा दिव्येश संतोष चोडणकर, सालसेत करमणे। म्हायतीनुसार की तेजी चली आनी तेजी दोगांची घनिश्ट संबंध आशिल्ले, मैत्री आशिल्ली आनी त्या मैत्रीचेर रुपांतर प्रेमात जालें आनी प्रेमात तिणें आपूण लग्न जाता म्हणून सांगलें। आनी ह्या संदर्भात अशें आयकूं येलें की तेणी जी सिवील सायनी करपाची दोनी सायनी केल्ली आसतना आतां तो तेका नाकारता म्हणून तेणी चलयेन तक्रार दाखल केल्ली आनी त्या तक्रारीनुसार तेका लैंगीक अत्याचार प्रकरणी अटक केल्ली आसा आनी तेका सद्याक फोंड्या पोलीस कोठडी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर। कुचेली कोमुनिदाद जमनीतले प्लॉट बेकायदेशीरपणान विकपाच्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन तिसरो दुबावित रवी चव्हाणाक अटक केल्या। ह्या प्रकरणात पयलीं 6 जाणांचेर गुन्यांव नोंदयल्ले। तशेंच दुबावित रमेश राव आणि म्हापशे पालिकेचो कर्मचारी शकील शेख ह्या दोगांकूय कांय दीस पयलीं अटक जाल्ली। कितलेशेच जाणांक प्लॉट विकून दुबावितांनी तांचे कडल्यान एकूण 38,49,000 रुपये घेतिल्ल्याचे तांचेर आरोप आसा। कुचेली खडपावाडो हांगासर जी 140 इलिगल स्ट्रक्चर्स जे आशिल्ले आनी त्या जाग्यात जो जागो आसा कोमुनिदाद जागो जो गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्लो त्या जाग्याचेर सध्या लँड स्कॅमीची केस सध्या चालू आसा आनी ह्या केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांनी आतां मेरेन 2 अक्युजांक अरेस्ट केल्ले आसा। तेंची नांवां आसा रमेश राव आनी शकील शेख। ही सध्या जेसीन आसा तांकां JMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून तांकां 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा। आनी आतां अखेर अशें कळ्ळें जाता की म्हापसा पुलिसांनी सध्या ह्या केसी फाटल्यान तिसऱ्या अक्युजाक आपल्या ताब्यांत घेतिल्ले आसा आनी सध्या ताचेर इन्व्हेस्टिगेशनूय चालू आसा। येणाऱ्या दिसांनी अशें कळ्ळें जाता की ह्या केसी फाटल्यान कांय नांवां जी आसा ती समोर येवपाची आसा आनी म्हापसा पुलीस हेंचेर आपली जोरात जी आसा इन्व्हेस्टिगेशन ही करीत आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा उसळकर। सरकारी नोकरेच्या आयज दाखोवन लोकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घाल्ले। पूजा नायकाक जामीन मंजूर जाल्या। पूजा आड म्हाड्डो दिवचल पर्वरे पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल जाल्ले। तशेंच सरकारी नोकर श्रीधर सतरकरांच्या आत्महत्ये प्रकरणातूय तिचेर गुन्यांव नोंद जाल्लो।
कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची मुख्य आरोपी पूजा नाईक जी आसा तिचेर पणजे पुलीस स्टेशनाचेर तिका अरेस्ट केल्ली आनी पणजे पुलीस स्टेशनाचेर जी तेजेर केस आशिल्ली ते केसीन तिका आयज जामीन मेळ्ळेलो आसा आनी ह्याच बरोबर मेन एक्यूज जी आसा कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची जी मेन एक्यूज पूजा नाईक जी आसा तिचेर म्हाड्डोळा बिचोले पर्वरी हांगाय बीन तिचेर केसीस आशिल्ल्यो आनीक तिका थंय बीन तिका जामीन मेळिल्ली आसा आनीक हेचे भायर जेन्ना श्रीधर नायकाचे जेन्ना गळफास दिवन तेजे आत्महत्येचे प्रकरण जालें त्या प्रकरणान सुद्दां तितून तिचें नांव आशिल्लें आनीक तिका त्या प्रकरणान सुद्दां तिची थंय अटक जाल्ली तिकाय थंय तिका जामीन मेळिल्ली आसा आनीक आयचे तारखेक पर्यंत जी पूजा नायक मेन एक्यूज कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची सगळ्यान पयलीं जिका अटक केल्ली ते पूजा नायकाचेर आतां सगळ्यो ज्यो तिचेर केसी आशिल्ल्यो त्या केसींच्यान तिका बेल मेळिल्ली आसा गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. कुडचडेंच्या उजो पालोवपी दळाचो लँडलायन टेलिफोन फाटले 3 ते 4 म्हयने जाले बंद आसा. लँडलायन टेलिफोन सेवा सारकी करची म्हणून कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी खंय BSNL कार्यालयाक पत्र बरोवन थकलो मात अजून ताची दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी दामोदर जामावलीकार सांगता. फाटले 3-4 म्हयने जाले कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळाच्या कार्यालयांतल्या लँडलायन टेलिफोनाची सेवा बंद आसा. कुडचडे उजो पालोवपी दळ एमर्जन्सी वेळार 4 तालुक्यांनी आपली सेवा बजायता. मात आतां कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळाच्या कार्यालयांतलो लँडलायन टेलिफोन बंद आशिल्ल्यान थळाव्यांची गैरसोय जाता. हे विशीं कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी BSNL कार्यालयाक पत्र बरोवन थकलो मात अजून मेरेन तांणी कसलीच दखल घेवंक ना. तेन्ना आतां तरी BSNL कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दखल घेवची अशी मागणी कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी दामोदर जांबावलीकर हांणी केल्या. 4 कंप्लेनी 4 आमी लेटरां केला 8 कंप्लेनी रेजिस्टर केला. लेटरांच आमी तांकां 4 केल्ले आसा. अजून BSNLच्या सायडीन खंयचोच आमकां हेल्प जावना. तरी आमच्या डिपार्टमेंटान एक वायरलेस सिस्टम कंट्रोल रुमाक बसयल्ली आसा कारण लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून आनी तेचो नंबर आसा 7391047146 ह्या नंबराचेर पब्लीक जे आसा आमकां कम्युनिकेट करूंक शकता. आतां तुमच्या कुडचडे फायर स्टेशन आसा तें इम्पॉर्टंट आसा कित्याक पावसा टायमार खंय तरी तुमी 4 तालुकाच पळयता तेतूर सगळे ते मागीर सांगे केपें धारबांदोडा जावं सावड्डे जावं हे एरिये तुमकां कवर करता. आतां एमर्जन्सी कॉल येयल्यार कशें रिसीव करतात? सद्याक आमचे 101 जर आमी डायल जर तुमी केलो जाल्यार तो आमच्या हॉटलायनीक डायरेक्ट तुमी कम्युनिकेट करूंक शकतात. लँडलायनाचो आसा 2650-301 2650-306 व BSNLच्या मिस्टेके खातीर अजून 3 म्हयने जाले तेणी रेक्टिफाय करूना. आमचे 4 लेटरां तांकां गेल्ले आसा तरी पब्लिकाक त्रास जावपाक जायना. आमी सेकंड लायन चालू केला पूण लोकांनी सगळ्या कडेन मागता की तेणी 101चेर इमिडिएट हे कॉल करचो कारण 101 हो आमचो चालू आसा. आमकां पणजेच्यान सगळी कॉलां जी आसा डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता. अजून काय तेंची हालचाली ना हेजे फोनाची रिपेर करपाक कितें जालें तेजी तुमकां काय ना. BSNLची अजून टेक्निकल तेंच्या कडेन सारकी टीम ना. 4 लेटरां वचूनय तेंच्या कडेन अजून सिरियसनेस ना कारण आमी जेन्ना स्वता जावन तांकां लेटरां करतात आमी जावन सगळे डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करतात तेन्ना तेंची जबाबदारी आसता की तेणी ही जी लायन आसा बेगीच्या बेगीन सारकी करची पूण तांच्या सायडीन अजून आमकां सपोर्ट मेळना. आमी आसा कुडचडे फायर स्टेशना आनी आयज जो कुडचडे फायर स्टेशनाचो इश्यू आसा तो म्हणल्यार लँडलायनीचो. हेंचे कडेन 2 BSNLचे फोन आसा आनी गेले सप्टेंबर साकून ज्यो लायनी आसा ती चलना. ताका लागून आयज आमी तेंचे जो इन्चार्ज आसा दामोदर जांबावलीकर ताका मेळ्ळे आनी एक्झॅक्टली इश्यू विचारले. तेणी सांगलें आमी हेजे फाटले जो इश्यू जाता तेका परत तांकां कंप्लेनी करून दिल्ले आसा पूण आजून पासून हेजेर कांय एक्शन जालना. ताका लागून ऑक्टोबराक एक फिक्स फायर फोन दवरलो जो सद्याक तात्पुरते लोकांक खबर आसा सद्याक दोनूय आनी मेन म्हणल्यार कितें आसा ते कुडचडे फायर स्टेशन ते 4 तालुका पळयतात ते सांगे सावड्डे आनी धारबांदोडा. खंय तरी ही गोश्ट हेजेर लक्ष दिवपाचें जे ऑथॉरिटी आसा तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा कित्याक मोस्टली जे पावसाक जे एमर्जन्सी कॉल येता ते हांगच्यानच जे एरिया केपें ते जावं सांगे जावं जे वास्ट एरिया आसा ते हांगच्यानच
एमर्जन्सी कॉल रिसीव करून ते सॉल्व करतात. पूण गेल्या 3 म्हयन्याक आपूण जे फोन चलनाचे खंय तरी हो प्रश्न उबो आसा की जर एमर्जन्सी कॉल जाले जाल्यार लोक खंय धांव घेतले. हे फक्त जे कॉल्स आसा ती वायरलेस फोन आसा तो फक्त डिपार्टमेंटाक दिल्लो आसा पूण तेजी लोकांक जानकारी ना. तेका लागून खंय तरी हे फोन जे BSNL कसो ना जाल्यार जे लँडलायन आसा रिपेर करपाची गरज आसा. हांव गोमंतक TV खातीर कुडचडेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणे. गोंयांत रातचे 10 ते 12 मजगती लावडस्पिकरांचो तशेंच भौशीक कार्यावळींनी संगीत वाजोवपाचेर घाल्ली बंदी तात्पुरती स्थगीत केल्ली आसा. गोंयांत ही बंदी नोव्हेंबर 21 ते 26 तशेंच डिसेंबर 24 ते 31 मेरेन लागू आसतली असो आदेश जारी केला. मात खाजगी मळाचेर पंचायत किंवा नगरपालिकेची परवानगी घेवची पडटली अशें ह्या आदेशांत म्हणलां. पिळगांवच्या शेतकारांचो रस्तो बंद आंदोलनाक लागून शुक्रारा मेळून सेगीत 3ऱ्या दिसा वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. मजगती मागण्यांचेर मायनिंग कंपनी कितें उपाय काडटात ताचे कडेन शेतकारांचें लक्ष लागून आसा. काडून उडयिल्ल्या कामगारांक कामाचेर घेवचे ना जाल्यार आमची शेतां आमकां दिवची ह्यो मागण्यो फुडें करून पिळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी बुधवारच्यान वेदांता मायनिंगे वयलो मेन येरादारीचो रस्तो बंद केल्लो. ताका लागून मेन येरादारी बंद आसा. ह्या आंदोलनाचेर उपाय काडपाक दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर हांणी बिरेस्तारा शेतकार आनी हेर संबंदीत घटकांची जोड बसका घेतिल्ली. मात बसकेक कांयच निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान मागण्यो मान्य जाय मेरेन आंदोलन चालूच उरतले असो निर्धार शेतकारांनी ह्या वेळार घेतिल्लो. 3ऱ्या दिसाय शेतकारांचें आंदोलन चालूच आशिल्लें. आमचो संघर्शाचो 3रो दीस आसा. जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो पूर्ण जायना पळय तो पर्यंत आमी आमचो संघर्श फाटी घेवचे ना. आनी आयज कशें आसा काल कलेक्टरा कडेन जॉयंट मिटींग जाल्ली आसा आनी ती मिटींग अशी जाल्ली की टायमपास म्हणून मिटींग जाल्लेली आसा. सो त्या टायमपास मिटींगेक आयज पर्यंत चालू आसा ती मिटींग. ते मिटींगेन आयज कितें रिजल्ट हाडटा तेका आमी फक्त 2च आमचो डिमांड्स घातलेले आसा. त्या डिमांड्सांचेर ते कितें निर्णय हाडटा पळय तो निर्णय जर आमच्या फेवरान जालो जाल्यार फाल्यांच्यान ट्रान्सपोर्ट आमी चालू करपाक दितले. पण आता म्हाका एक सांग तुमचे कडेन आयज कंपनीचो ऑफिसर बी कोण कॉन्टॅक्ट जालो? कोण ना. सो कशें आसा कालूच तेंच्यांनी सांगलें की मिटिंगेन की आमचे कडेन ह्या शेताचे जो हें आसा पेपर वर्क आसा तेतून कांय ना तेका लागून आमी तुमचे कडेन डिस्कशनाक येयल्या म्हणून सांगलें. तो डिस्कशनाक येयल्या जाल्यार तेंच्यांनी आमी तांकां सांगलें जर तुमी डिस्कशना कडेन येयल्या तुमचे कडेन कांयच ना तेन्ना आमचे 2 डिमांड्स आहा ते तुमी पास करा आनी तुमचो ट्रान्सपोर्ट कितें आहा तो चालू करा म्हणून सांगलें. म्हणजे एक शेतां परत दिवची? हय आमी नाल्यार तुमी जर ती आमचे डिमांड जर पास करिना जाल्यार आमची शेतां आमकां हे माती आसा ती काडून दिवची आमी शेतां करपाक. डिमांड कितें ते तुमचे 2? डिमांड 2 म्हणजे आसा जे शेतकार आसा हांगासर ते शेतकारांक सगळ्यांक बेनिफीट मेळपाक जावो आनी जे कामगार काडलेले आसा 150 कामगार त्या कामगारांक परत एक तर आसा तशे कामगारांक घेवपाक जाय नाल्यार एक तर तेंचो विचार तेंची जी उरल्या वर्सां पळय तेंचो हिशोब कितें आसा पळय तो करून तांकां हें करपाचें. इतलो आमी 2 प्रश्न घातलेले आसा तांकां. आमी आतां सद्या मुलाखत दिवन आमी थकलेले आसा सारके. आतां पळय हे जेन्ना आतां बंद जाले पळय आतां ह्यो ट्रान्सपोर्ट तेन्ना सगळे आतां जे सारमानशेर वयता सारमानशेर बिचोर वयता तांकां आतां थंड बरें जालेलें आहा. कित्याक एकदां धूळ म्हणटा ते एकदां बंद जाल्लो आहा आनी खरेंच तेंच्यांनी आमकां वालर दिल्लो आहा की हो बंद जाला म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे कितें आमचो डिमांड तेच आसलें. आमी परत तेच सांगता की शेतकाऱ्यांचो आनी कामगारांचो विशय पयलीं मिटयात. जर तो मिटलो तर तुमी आतां जशें अनिलान सांगलें फाल्यांच्यान चालू करा ट्रान्सपोर्ट आमकां कांय प्रॉब्लम ना. जर जायना जाल्यार हे जे कितें आसा आमचें पयलीं भशेन आसलें सुरळीत करून दिया हे क्लियर करून दिया. आमी शेतां लायता आमच्या बायलां भुरग्यांक पोसतात तेजेरूच कित्याक आमची सर्वीस केल्लेली आसा. आनी जर कंपनी आयकना जाल्यार तुमचो निर्णय ठाम आमचो निर्णय कंपनी जर आयकना जाल्यार आमचो निर्णय ठाम आसा. गोमंतक TV खातीर पिळगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
कुंकळे आयडीसी कडल्या कॅनलाकडेन आशिल्ली 100 बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करा. पालिकेन म्हयन्याभरां पयलीं ही घरां मोडची, नाजाल्यार न्यायालयांत याचिका दाखल करतलो अशी शिटकावणी कुंकळे पालिकेचो नगरसेवक भिकू नायक देसाय हांणी दिली. शुक्रारा कुंकळे पालिका मंडळाची बसका जाली. ह्या बसकेत ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. आयज आमची ऑर्डिनरी मिटींग आसली जी 11 स्टार्ट जाली. त्या मिटिंगे भितर एजेंडा अशें चड नासले, फक्त एक डेव्हलपमेंटाचो एजेंडा आसलो. पूण जे गेली 2-3 मिटींग ज्यो आसल्यो ते मिटिंगेचे आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 9 फेब्रुवारी 2024 हांवें एक रेजोल्युशन घेतलेलें. त्या रेजोल्युशनाक कितें म्हणलें आमी की जी इंडस्ट्री जी आसा कुंकळे आयडीसी थंयच्यान जो कॅनलाचो स्ट्रेच आसा तो रायट सो थंयच्यान कारोजा पर्यंत वयता आनी त्या कारोजा पर्यंत वयता कॅनलाचेर साबार लोकांनी घरां बांदल्या, इलिगल घरां बांदल्या, रूम बांदल्या, रेंटेड रूम बांदल्या. एक मेन म्हळ्यार सॅनिटेशन फॅसिलिटीज ना, डायरेक्ट टॉयलेटीचे सेप्टीक सिवरेज आसा डायरेक्ट कॅनलाक सोडले कडेन. हांवें बरोच चलो हांवें बोवाळ मारता की आमकां तें जावपाक जाय म्हणून, पण कांय कारणां खातीर खंयच्यानी पावल येतात आनी अशें करतात तशें करतात आनी सद्या तें निंबळून दवरले कडेन आहा. पूण आयज हांवें परत तो मुद्दो काडलो आनी जेन्ना 9 फेब्रुवारी 2024 हांवें रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की जे पुराय जीं घरां आसात रायट फ्रॉम गेट 1 ऑफ कुंकळे गेट 2 ऑफ कुंकळे आयडीसी टू कारोजे ही कॅनलाच्या लायनीचेर घरां आसात. कॅनल जो कसो आसा 50 मिटराचो स्ट्रेच कॅनल, म्हळ्यार सेंटर ऑफ द कॅनलसान 25 ह्या वटेन 25 त्या वटेन. हो तुमी इन्स्पेक्शन करचो. इन्स्पेक्शन करून कॅनला वयली जी घरां आसात ती घरां काडची. तेजेर एक्शन जावपाकच जाय. तेजेर एक्शन जावपा खातीर हांवें फॉर्मल लेटर केल्ले कडेन आहा तेच हांव सांगता ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान. कारण तेणी आजुनूय तेंचो आमचे जे स्टाफ आसात ते आनी ते जे कोण इलिगल घर बांदले तेंची कितें सेटींग जाल्ला काय आसा अशेंय बी आमकां म्हणूंक शकता आमी. कारण एक म्युन्सिपालिटीचें रेजोल्युशन इज कावन्सिलाचें रेजोल्युशन इज सुप्रीम आनी ह्या रेजोल्युशनाक जर स्टाफ आयकनात जाल्यार जसो दुसऱ्या म्युन्सिपालिटी जसो हायकोर्टाचें डायरेक्शन घेतलेलें तशें बी हिंगा आमी ह्या कारणां खातीर आमकां डायरेक्शन घेवचें पडटलें. बेताळबाटी दर्यादेगेर जावपी धुपाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. ह्या विशीं बेताळबाटी जाल्ल्या बसके वेळार संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन उलोवप केलां. निमण्या अहवालाची वाट पळयता अशें पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेर हांणी जनता दरबारा वेळार सांगलें. तशेंच हेर लोकांचे प्रश्नूय बेगोबेग सुटावे करतले अशें तांचें म्हणणें. I think we have put up the case. The various scenarios have been presented during the workshop. And we'll have now to wait for the ultimate report, which ultimately guides the government into which direction to go on. Because the government is serious in wanting to control this particular issue of erosion. Because if we permit erosion, one is we are losing land. But more important than that, if the water ingress starts, even our drinking water sources will be, it's not contaminated is the wrong word, but our present wells and all that will all turn salty. So it is a major issue, and it is our endeavor to try and arrest the situation as fast as possible. Our Chief Minister is very keen that we should do something immediately. So any possible solutions have come up in this workshop, sir? No, that is what I'm saying. You see, unfortunately, people from Delta could not come for the workshop because they were denied visas by Government of India. So that is why it was done virtual. The VC had to be done that way. In fact, I was toying with the idea of postponing the workshop, but unfortunately, people had come from various parts of the country. They had already reached Goa. So that is why I said virtual, let us start somewhere. And that is why we took it upon ourselves and had this virtual workshop. But they have now got data. So you see, each state has a different conditions prevailing in other states are different. We want to learn from their experiences what type of measures they had undertaken to see whether those measures have been of any use. Now we'll get the report and let us see what is there.
शुक्रारा कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची केस SIT कडेन सुपूर्द करची अशी मागणी करीत काँग्रेस युथ फुडाऱ्यांनी म्हार्दोळ पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि मंत्री गोविंद गावडे यांच्या पुतळ्यांक उजो घालून निषेध केलो जाल्यार दोगांयनी आपल्या पदांचो राजीनामो दिवचो अशें तांचें म्हणणें आसा. कॅश ऑन जॉब्स जो बर्निंग मुद्दो आसा गोंयांत ते आमी रेज करपाक आयला आनी वो फर्स्ट आनी लास्ट प्रोटेस्ट ना. आमचो फाल्यां एक मेगा प्रोजेक्ट जावपाक इन पेंजीम एट आझाद मैदान where we are going to stand for the youth. So basically कितें जालां हांगा we have had 30 cases on cash on jobs complaint फायल जाला. 17 नॉर्थ गोवान आनी 13 साउथ गोवान. 33 to 34 people have been arrested. ओके फाटली दिसाक म्हाका दिसता गोविंद गावडेचो PA ताका अरेस्ट केल्लो अनिकेत बाब. ओके ताका अरेस्ट करून ताका काल काय आयज बेल सुद्दां मेळ्ळी ताका. So आमी कितें म्हणटा हाव कॅन ही गेट अ बेल सो सून ऑन सच अ सेन्सिटीव इशू. सो देर इज डेफिनेटली अ प्रेशर पुट ऑन द पुलीस टू नॉट फाईल ऑर नॉट मेक द केस स्ट्रॉंग इनफ सो दॅट ही गेट्स बेल. सो आमचो कितें आसा वी आर आस्किंग देम टू हॅव एन SIT सो दॅट इट्स नॉट कॉम्प्रोमायज. आमी पुलिसांक क्वेश्चन करना पूण आमी जाणा हाव द गव्हर्मेंट वर्क्स. जो कोण उलोवपाक सोदता तांकां ट्रान्सफर मारता. इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना म्हणटा तुमी कित्याक तेजें प्रेशर आसा म्हणून आमकां SIT जाय न्हू. आतां 34 people हाव कॅन दे नॉट फायंडींग वन लिंक विथ द गव्हर्मेंट ऑफिशल्स. आतां गोविंद गावडेचो कंप्लीट लिंक आसा. आनी एक स्कॅम जाल्लो विथ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान तुमकां खबर आसतलें तें. तोय मनीस फ्रियोलचो ताजोय लिंक आसा एक मंत्री कडेन. सो वेन देर इज सो मच ऑफ स्कैम गोइंग ऑन वाई इज द गवर्नमेंट शट. हम लोगों ने मार्दोल पुलिस स्टेशन में प्रोटेस्ट किया है और पूरे गोवा में एक मल्टी करोड़ स्कैम चल रहा है दैट इज़ अ जॉब स्कैम. और मोर देन 30 FIR रजिस्टर हो चुके हैं उसमें और 33 and 34 अब तक ये लोग अरेस्ट कर चुके हैं और कुछ उसमें से बेल पे बाहर भी आए हैं. तो हम ये आज मार्दोल पुलिस स्टेशन में जो प्रोटेस्ट था वो इसीलिए था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से हो और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाई जाए यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं है, इसमें कई 100 लोग इन्वॉल्व हैं. एक तरीके से मेन्यू कार्ड की तरह ये रेट रख रहे हैं 5 लाख की जॉब, 10 लाख की जॉब. जिस तरीके से पे स्केल है उसी तरीके से ये लोग ब्राइब लेते हैं. और गोविंद गावड़े के जो एक्स PA थे उनका नाम भी अनिकेत जी का इसमें सामने आया. उनकी भी अरेस्टिंग हुई थी लेकिन उनको बेल पे आउट कर दिया है. तो कहीं ना कहीं प्रमोद सावंत की सरकार इन चीज़ों को छुपाना चाह रही है, तभी बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर इन लोगों को बेल दे दी जा रही है. नौदळात नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन 16 लाखांची तोपी घाल्ल्या सोनिया आचार्य आणि विजया गावडे हांकां मडगांव पयले वर्ग न्यायालया कडल्यान सशर्त जामीन मंजूर केल्या. जाल्यार सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन लोकांची फसवणूक करपी योगेश कुंकळकार आणि श्रुती प्रभुगांवकर ह्या दोगांयकूय फोंडे पयले वर्ग न्यायालया कडल्यान जामीन मंजूर जाला. कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणाक मडगांव पुलिसांनी अटक केल्ल्या विजया गावडे आणि सोनिया आचारी हांकां आज मडगांव प्रथम वर्ग न्यायालयान जामीन मंजूर केल्लो आसा. तांकां 50,000च्या बॉन्डाच्या हमीचेर दोगांयकूय सोडिल्लीं आसात. सोनिया आचारी आनीक विजया गावडे हांणी एका भुरग्याक नौदलाक नोकरी दिता म्हणून ताचे कडल्यान 16 लाख रुपया घेतिल्ले आनी ह्या प्रकरणाक तांणी मडगांव पुलिसाक कागाळ केल्ली. त्या खातीर तांकां गेल्ल्या शेनवाराक अटक केल्ली. ताजे नंतर तांकां कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर दवरले आनी कोर्टान तांकां पयलीं 5 दिसांचो रिमांड दिल्लो. ताजे नंतर 2 दिसांचो परत रिमांड वाडोवन दिलो आनी आयज तांच्या बेलीचे आर्ग्युमेंट जाले आनी आर्ग्युमेंटा नंतर कोर्टान तांकां रिमांड मान्य केल्लो आसा. तांकां रिमांड दिल्लो आसा. ताजे खातीर तांकां 50,000ची हमी दवरपाक लायिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. पणजी बालभवना कडेन मिना बाजाराचें प्रदर्शन भरलां. ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण शुक्रारा जालें. ह्या प्रदर्शनात 17 परस चड स्टॉल्स आसा, तशेंच हातान तयार केल्ल्यो वस्तू आनी हेर वेगवेगळे सामान विकपा खातीर उपलब्ध आसा. 8 डिसेंबर मेरेन हें प्रदर्शन आसतलें अशी माहिती प्रदर्शनाचे आयोजक आफ्ताब खान हांणी दिली. आफ्ताब बोल के मैं बेंगलुरु से हूँ. मैं ऑल ओवर इंडिया एग्जीबिशंस करता हूँ. अभी इधर गोवा में मीना बाज़ार के नाम से हमने एग्जीबिशन लगाया है. ये 17 डेज़ के लिए आज से स्टार्ट है, 8 दिसंबर तक चलेगा. यहाँ के पूरे लोग मैन्युफैक्चरर्स आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, UP, बिहार, कश्मीर, सब जगह से लोग आए हुए हैं. मैं सबसे विनती करता हूँ कि सब लोग आके इन आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट करो
और इनको सपोर्ट करने से इनका घर थोड़ा आसानी से चलेगा बस। सर कितने स्टॉल्स होंगे इधर? टोटल 65 स्टॉल्स हैं। हाँ ओके। क्या है लाइक हैंडलूम या हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर सारा आइटम इधर मिलेगा। लेडीज़ के लिए सब मिलेगा और घर के लिए भी बहुत सारे लाइटिंग्स और फ्रेम्स, ऐसा बहुत सारे ज्वेलरी आइटम, सब सारी चीज़ें इधर मिलेंगी। एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलेंगी। आप पहली बार आए गोवा में? नहीं, पहले भी मैं पिछले साल करके गया था इधर लास्ट ईयर, फिर 1 साल के बाद में मैं इधर आया हूँ। कैसा एक्सपीरियंस है, बिजनेस कैसा? पिछली बार बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हमारे को। हम सबसे यही दुआ करते हैं कि सब लोग आके इनको बिजनेस करके देंगे तो थोड़ा सबके लिए, घर के लिए अच्छा हो जाए। कितने तारीख से कितनी तारीख? ये 22 आज से स्टार्ट है, 8 दिसंबर तक चलेगा। 17 डेज का एक्सिबिशन। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।